सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका. लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हळें, मोइजेसाच्या आसनार धर्मशास्त्री आनी फारिसे बसल्यात म्हणटोच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुबां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जळ आनी तोळून वचो तसल्यो ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतशे ना. मनशांक दाखोवंक सगळ्यो आपल्यो करण्यो करतात, देखून मंत्रापोत्रांची पोदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो देवस्थानांनी पयले वयले जागे तिणट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हूण घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूंक म्हूण आशेवं नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, ह्युमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज. खालतिकाय जावन आसा आवय सगल्या शेगुणाची. हें कित्या खातीर म्हणलोलें आसा काय? ही एक म्हणणी, आदल्याची म्हणणी कित्या खातीर म्हणलोलें आसा काय? जेन्ना मनशाच्या भितर खालतिकाय आसता तेन्ना मनशाचे हेर दुसरे गूण आसात ते भायर सरतात. पूण जेन्ना मनीस गोरवान भरता तेन्ना मनीस दुरीक बांदता आनी जे दुसरे गूण आसात ते ताचे भायर सरूंक पावनात. आनी त्याच खातीर म्हणलोलें आसा की खालतिकाय जावन आसा शेगूण आवय सगल्या शेगुणाची, कित्याक तिच्याच वरवीं दुसरे गूण आमचे फरसळटात. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन जाकोब आपले चिटीन 4थ्या वेस्वरान 6वे वळीन म्हणटलो, गोरविश्टांक देव चलता पूण खालत्यांक तो दया दाखयता. ही आतां तांकां नव्या करारांत ही नवी शिकवण न्हय आसली, कित्याक जुदे वाचले आनी तांची आदली शिकवण आसली. म्हणण्याच्या पुस्तकान 3ऱ्या वेस्वरान 34वे वळीन हीच वळ आमकां मेळटा, देव गोरविश्टांक चलता पूण खालत्यांक तो दया दाखयता. आनी प्रितीच्या भयणी भावनो, तांचे मदें खालतिकाय नासलोली आनी त्याच कसोत परतून एकदां भाग्योन जाकोब तांकां खालतिकायेचो उगडास करता. तुमच्या जिवितांत तुमी खालतिकाय दाखोवंक जाय, कित्याक तुमी चड व्हडपणान चड गोरवान चलतात. गोरवान चलप बरें न्हय. कित्या खातीर? कित्याक म्हणण्याच्याच पुस्तकान 16व्या वेस्वरान 18वे वळीन बरयल्लें आसा, गोर्व निसणटणाक पावयता पूण खालतिकाय मनशाक सर्गीच्या दाराशी उबी करता. जेन्ना मनीस गोरवान चलता मनीस निसणटणाक पावता. आनी जायते फावटी अशें म्हणलेलें आसा, देवाक आनी गोरवाक पळोना. कित्या खातीर? कित्याक जेन्ना मनशा भितर गोरव येता तेन्ना मनीस सगळें आपणाचेर पातयेवन आसता, देवाचेर पातयेवंक तो फाटीं रावता. जेन्ना आपल्या जिवितान येस मेळटा तेन्ना देवाचो हात ही आपल्या जिवितान आसा हें पळोवंक तो आपले दोळे धांपता. जेन्ना आपण चूक करता आपली चूक ही मानून घेवंक तो आपले दोळे धांपता. केन्ना? जेन्ना ताचे भितर गोरव आसता आनी गोर मनशाक निसणटणाक पावयता. पूण देवाक मनशाचें निसणटण नाका. कित्या वयल्यान आमकां कळटा? मनशाची सोडवण मनशाची तारण जावचे पासत देव आपल्याच पुताक मनीस कुळा पासत धाडटा, मनशाचें बरें येवजिता. त्याच पासत देवाक मनशाचें बरें जाल्लें जाय पूण गोर मनशाक निसणटणाक पावयता. आनी हेच खातीर म्हणटात देवाक आनी गोरवाक पळोना. आजच्या शुभ वर्तमानांत नदर मारीत तर जेजू फारिजेवांची आनी धर्मशास्त्रांची कर्तुत्वां तांच्या तोंडार मारता. तो आपल्या शिसांक सांगतलो ते कितें सांगतात ते करात. कित्या खातीर? कित्याक सांगतात ते घडये अधिकारान सांगतात. मोइजेसाच्या जाग्यार ताच्या सिंहासनार ते आसात, ताच्या अधिकारान ते सांगतात पूण आपल्या जिवितांत ते पाडिनात. दुसऱ्यांक सांगतले खालते जायात म्हणून पूण आपल्या जिवितांत ते खालते जायनात. आनी जेजू म्हणटा तुमीच तांचेर नजर मारात. देवस्थानांनी वेतोच पयले वयले जागे ते सोदतात. जेवणा वस्त्र्यान गेल्यार आपूण फुडें वचूंक सोदतात. तिणट्यार रावन दुसऱ्यान आपणाक सलाम मारलो तांकां जाय आनी दुसऱ्यांनी आपणाक
गुरू म्हणलो तांकां जाय. खरो गुरू कोण काय? जेजू म्हणटलो आपूण जावन आसा खरो गुरू, दुसऱ्यांक गुरू म्हणू नाका. फारिजेव आसात भोव करून तांकां गुरू म्हणू नाकात. कित्याक जेन्ना एक गुरू आसा जें कितें तो सांगता तें ताणें आपल्या कोरण्यांनी दाखोल करूंक जाय, तो एक नमुनो जावंक जाय. पूण हे फारिजेव आसात ते उलयतात पूण आपल्या कोरणांनी करून दाखयनात, ते बऱ्या गुरूचो नमुनो जावंक पावनात. आनी त्याच पासत तुमी दुसऱ्यांक गुरू म्हणू नाकात, फकत हांवूच तुमचो गुरू. दुसऱ्या सुवातेर तुमी तुमकां गुरू म्हणून कोणाक सांगो नाकात. कित्याक जेन्ना तूं दुसऱ्यांक सांगतलो म्हाका गुरू म्हणून, तुवें त्याच फारिसेवा भशेन जातलो. कोण परी आपणाक व्हडवीक सोदूंक. गुरू जावन आसा हें खेरीत नांव जें मानान रेस्पेदान आमी दुसऱ्यांक दितात. जेन्ना रेस्पेद तूं सोदता, दुसऱ्या कडल्यान मागोन घेता, तो तुका रेस्पेद मेळना, तुजो गर्व चोडोंक लागता. आनी त्याच पासो जेजू म्हणटलो दुसऱ्यांक तुमकां गुरू म्हणूंक लायनाकात. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयची दोनूय वाचपाच्या शेवटाक एकूच वड आसा. जे पयल्या वाचपान आसा त्याच दुसऱ्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. जांकां आपणाकूच खालतो करता ताका देव वयर काडटा, आनी जो आपणाक वयर काडटा ताका देव सोकला उडयता. पात्रीस कोर्दे हे आपल्या दाखल्यान आमचो पाप साहेब भाग्योन जुजेक खालतीकायेचो नमुनो कसो आमच्या मुखार दवरता. कित्या खातीर? कित्याक जेन्ना देवाचें उतर ताचेशी आयलें, खालतीकायेन ताणें देवाच्या उतराक वय म्हणलें. ताका कांय मेळचें नासलें, कसलोच इनाम आसलो हें ताका कांयच सांगूंक ना. आनी तरी पूण देवाचें उतर आपूण देवा मुखार खालतो हें मानून घेता आनी खालतीकायेन देवाक वय म्हणटा. आनी तेच वय म्हणून तेच खालतीकायेनचें ताणें वय म्हणलेलें, ताचेच वरवीं एका नव्या कुटुंबाची सुरवात करून आपलो कुटुंब खालतीकायेचो एक नमुनो तो करून दवरता. आंकवार मारेच्या परबेची तयारी आमी करता. आंकवार मारेच्या जिवितांतली खालतीकाय पळोवया. तिची व्हडल्यांतली व्हडली खालतीकाय ती जावन आसली देवाच्या पुताची आवय. तिणें गोळे होय म्हणलें देवाच्या पुताची आवय जावं, पूण हांव म्हणटलो तिची व्हडली खालतीकाय ती जुज्या बरोबर आसतना दाखोवन दिता. तिणें म्हणूंक जातालें, आरे तूं पोसको मरे, तूं आनी आमकां कितें सांगतलो. ती अशें जुजें केन्ना म्हणिना. आपूण देवाची आवय, आपूण ताका जोल्म दिता, तिचे भितर व्हडवीक आसची आसली, पूण आंकवार मारिया ही व्हडवीक केन्नाच जुजेक दाखोवन दिना. आनी त्याच पासत आपलो कुटुंब खालतीकायेचो कुटुंब ती कोत्ता. भुरगेपणांतावन ल्हानपणांतावन ती खालतीकायेन आसलोली, देवाच्या भिरांतीन ती चलताली आनी त्याच पासत देवान तिका निश्कळूंक सांबाळली. आज तेच आंकवार मारेचे मजतीन तिचीच देख घेवन आमी आमच्या जिवितान खालतीकायेचो हो गूण आपणावंक आमकां उलो आसा. जशें पळय शुभ वर्तमान परतून जेजू तांकां उगडास करता, गोर वासा सोडून दियात, खालतीकाय आपणायात. कित्याक आदल्या कोरांत तुमकां सांगलोलें तीच शिकवण तुमी दिताले आनी ते शिकवणे प्रमाणे तुमी चलो नासले. खालतीकायची शिकवण आसली, शिकवण दिल्या, पूण तुमी ते शिकवणे प्रमाणे चलोनात. आनी त्याच पासत खालतीकाय तुमच्या जिवितांत आपणावंक जाय. त्याच पासत आपण परतून एकदां तुमकां खालतीकायेचो उगडास करता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमी आमच्या जिवितांत खालतीकाय दाखोवंक कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर जें कितें घडटा तें आमच्या जिवितांत देवाचें आसणें हें आमी मानून घेवंक जाय. आयचो विशय आमचो जेजूक अणभव. जें कितें बरें आमच्या जिवितांत घडटा तो जावन आसा जेजूचो अणभव. एक देवीक अणभव आमकां ह्या बऱ्या वस्तू वरवीं देव आमकां आपलो अणभव दिता. असंभव काम आसलें जावंक शक्य नासलें तरी पूण हांवें कांयच त्रास काडिनासतना घोडये जायते फावटी आमची कामां जातात. कित्या खातीर? कित्याक तातूंत देवाचो हात आसा. देवाचो हात आसा हें हांवें मानून घेवंक जाय. म्हजी खालतीकाय तुवें दाखोवन घेवंक जाय की हांव सायबा तुजें आसणें म्हज्या जिवितांत मानून घेतां, तुजो अणभव हांव मानून घेतां. दुसरे सुवातेर देवाची खुशी करूंक जाय. हांव खालती त्या पासत देवाची खुशी हांव मानून घेतां. हांव देवाहून व्हड न्हय, देवाहून हांव खालतो, देवाहून हांव लाव, देव म्हजो दोनी त्या पासत दोनयाचें हांव उतर मानून घेतां. आंकवार मारीन म्हणलें तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सवें घडो. जेजून म्हणलें म्हजी कशी न्हय तुजी कशी जावं दी. होच जबाब आमचो जावंक जाय. सोम्या म्हजी कशी न्हय तुजी कशी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत घडो. मनीस देवा मुखार कितलो खालती आसतो हें आमकां जोबाच्या पुस्तकांत मेळटा. जोब देव भक्ती मनीस आसलो, देवाचे भक्तीन तो आसतालो, पूण अचूदूच ताजें आसलें नासलें सगळें सांडटा, सगळीं ताका सोडून वेता, तो सारको जिवितांत निर्शेता. आनी तेन्ना देव भक्ती आसून लेगीत तो देवाक प्रश्न करता, सायबा हें सगळें म्हज्या जिवितांत कित्याक? कितलो म्हूण हांवें तुजो मोग करूंक ना, कितली म्हणून हांवें तुजी भक्ती करूंक ना, हें तूं कित्याक घडोवंक दिताय?
इतली भक्ती करून लेगीत हांव सोंसतां जायते जाणां आसात तुजे वाटेन ते चलनात तरी पूण जिवितांत ते बरें भोगतात हें कित्या खातीर आनी देव ताका सरळ जबाब दिवचो ना देव ताका प्रश्न करतलो सरभोंवती नदर मार येदो व्हडलो दोंगर येदो व्हडलो सोमदीर झाडां पेडां सुकणीं कोणें केल्यात आनी तेन्ना जोब आपली खालतीकाय देवा मुखार मानून घेता हें सगळें देवाच्यान करूंक जाता म्हज्यान कांयच करूंक ना देवान येदो व्हडलो सोमदीर केला हांव त्या सोमदिरांतलो एक थेंबो पासून न्हय ही जावन आसली जोबाची कालतीकाय एका मनशाची कालतीकाय देवा मुखार हांव देवा मुखार कोणूच न्हय त्या पासत देवाची येवसोण हांवें म्हज्या जिवितांत मानूंक जाय आनी शेकी प्रितीच्या भयणी भावानो जरी तर खालतीकाय आपणायतलो जाल्यार स्वार्थ आमी सोडून दिवंक जाय सेल्फिशनस आमी सोडून दिवंक जाय निस्वार्थ आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक जाय आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन जाकोब म्हणटलो तुमच्या मदें झुजां आसात तुमी एकामेका लागीं झगडटात झगडीं कित्याक तुमच्या मदें स्वार्थ आसा स्वार्थाक लागून गर्व आसा आनी गर्वाक लागून तुमी एकामेका लागीं झगडटात जरी तरी तुमी तुमची झगडीं बंद करूंक जाय झगडीं सोडून दिवंक जाय जाल्यार स्वार्थ पयलीं सोडून दियात गर्व सोडून दियात एक बरोवपी म्हणटा टू एंड अ वॉर वन हॅज टू स्टेप डावन एक झूज सोंपयतलो जाल्यार एकल्यान फाटीं रावंक जाय आनी फाटीं रावतलो जाल्यार तुवें तुजी खालतीकाय दाखोवची पडटा जी भोव अवघड दुसरो कितलोय सारको आसूं वा कितलोय वायट आसूं ताच्या मुखार म्हजी खालतीकाय दाखोवंक म्हाका अवघड जाता आनी हेंच कितें जो कोण मनीस खालतीकाय दाखयता आमी म्हणटल्या तो एक मजबूत मनीस तो एक घोटायेन भरलेलो मनीस देवाचे कृपेन भरलेलो मनीस कित्याक स्वार्थ गर्व सोडून खालतीकाय तो दाखोवन दिता देवा मुखार आपूण खालती हा तें दाखयलां आतां मनशा मुखार आपली खालतीकाय तो दाखोवन दिता जायते पावटी आमची झगडीं जातात भोव करून आमच्या भाटां बेसांक लागून आमची झगडीं अशें घडटा की हांव दुसऱ्याच्या भाटान वचोन म्हज्या दुरीक बांदतां दुसऱ्याचें भाट हांव म्हज्या नांवार करूंक सोदतां हांव हो एक अन्याय करतां खरो पूण दुसऱ्या सुवातेर हांव दुसऱ्याक त्रास कोत्तां कोण परी जेन्ना हांव झुजता दोगांचे मदीं आमचें झगडीं जाता एकल्यान तरी फाटीं सरूंक जाय कोणें फाटीं सरचें जो बेकायदेशीर गेला ताणें फाटीं सरूंक जाय तूं फाटीं सरोना केस कोर्टान पडटा तुज्याय पयशांचो इबाड त्या इनोसेंट मनशाचोय पयशांचो इबाड वेळ इबाड कित्या खातीर गर्वाक लागून स्वार्थाक लागून त्याच पासत प्रितीच्या भयणी भावानो आज आमकां आयच्या नव्यान आमचो आयचो विशय एक खालतीकायेचें काळीज आपणाक उलो करता आंकवार मारीन आपल्या आख्ख्या जिवितान खालतीकायेचें जिवीत आपणायलें न्हूच देवा मुखार पूण मनशां मुखारूय आनी तेंच करूंक ती आज आमकां उलो करता आमच्या जिवितान देवीक अणभव घेवंक जेजूचो अणभव घेवंक आमी आंकवार मारेचेच मदोरीन आमकां खालतीकायेचें काळीज दी म्हूण ह्या नोवेनांत आमी मागुया